भौशीक बांदकाम खात्याच्या नोकर भरती विशयावयल्यान अधिवेशनाचे बुधवारचे सत्र बरेंच तापले। भौशीक बांदकाम खात्यांतली नोकर भरती हो खात्यान केल्लो 70 कोटी रुपयांचो घोटाळो असो आरोप करीत विजय सरदेसायन मंत्र्यांचेर फोग काढलो। तशेंच ह्या विशयार हाऊस कमिटी अपॉइंट करची अशी मागणी करीत सगळे विरोधक एकठांय जायत विशय बरोच तापलो। मंत्री स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान कित्याक वन्नाय? शंकर बामणकर सांग मरे सीएमान आन्सर दिवचे। स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान कित्याक वन्ना? जीपीएससी कित्याक दिना? स्पीकर सर मिनिस्टरान ताका एक्सप्लेन केला ऑलरेडी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कित्याक केला? हायकोर्टाक त्यांनी सांगला ऑलरेडी सर हायकोर्टाक कोर्ट मारला आणि हायकोर्टाक सांगला स्क्रॅप करतले हायकोर्टान सांगलेले एक आसा हाऊस कमिटी जावपा जाय। कर म्हणून स्पीकर सर बसून घ्या शंकर बामणकर टाइम दिता नो स्पीकर सर युरी बाब बसून घ्या बसून घ्या जे आमदारान हे प्रश्न जो मांडला युरी बाब तुका टाइम दिता येस शंकर बामणकर युरी बाब बसून घ्या शंकर बामणकर स्पीकर सर हाऊस कमिटी अपॉइंट कर। स्पीकर सर हे सगळे हाजेर हाऊस कमिटी अपॉइंट कर। आता सर लेट द हाऊस कम टू नो हाऊसान मंत्री नवा आहा, मुख्यमंत्री जोचा हाऊस कमिटी अपॉइंट कर। विजय बाब बसून घ्या प्रश्न विजय हाऊस कमिटी जावपा जाय। ताका जाल्लो विषय घेता एक हाऊस कमिटी जाय। This is a major हाऊस कमिटी जाय। scam. This is a scam. 70 crore scam. एक हाऊस 70 कोटीचे scam स्पीकर सर। This is a major scam and you are playing with the innocent life. घालपाची सवय Second question. House committee postpone question. 70 कोटीचे scam. हाऊस कमिटी जावपा जाय। बसून घ्या हाऊस युरी बाब बसून घ्या अरे पुष्पाजी अरे, हाऊस बसून घ्या. कमिटी मागता आम्ही। बसून घ्या रुलिंग दिया।